सो आता सनबर्न जे वार्षिक अंजुना जाताले ते मोपा शिफ्ट करपाचें चालू हे केला हे See, I think Sunburn is a event which normally happens on the beach area. It was earlier in Kandolim on the beach. Now here also Anjuna Vagatar Shapara was on the beach. Now if they want to shift it to Mopa, which is next to the airport, there is no infrastructure there. Infrastructure म्हणजे restaurants, infrastructure म्हणजे guest house, infrastructure म्हणजे hotels within the closest vicinity. It is going to become the same like what they were having in Pune. And Pune's Sunburn was a loss and not in a profit for the organizers. Though the destination is Goa, Sunburn is all of the meaning of Sunburn is all about sun, and you get the burns of the sun, and that is the sand and the beach. It's next to the beach. So people chill out the whole day on the beach and they come for Sunburn event at 4:30, 5 o'clock. So I practically feel that events like Sunburn should happen on the beach. If they don't want Anjuna, Vagatar, Shapara, they can go even to South Goa, but it should happen on the beach area. It should happen close to the beach with permissions from GCZMA, with permissions from government, all the required permissions. But the best way out is the beach destination, and where all the other facilities are available. When I say all the other facilities, tourists should not be made to go from one end to the other end. आता कोण जो तर रावता ग्रँड हायत should not go to मोपा. थिंगा काय ना, सनबर्न सगळे वतानूच आसतले. म्हणजे तू वतान सगळं घोडयोन पड थिंगा एकूय रेस्टॉरंट ना, तुम्ही पयला आसतले. हांव पयरूच येयला थिंगासून, म्हाका एकूय दिसोंक ना, म्हाका चाव पिवंक जाल्ली एकूय मेळोंक ना रेस्टॉरंट. सो थिंगासर जेन्ना एक रेस्टॉरंट ना, एक नायट लायफ ना, एक कांयच वस्तू ना, जाल्यार थिंगा सनबर्न करून अर्थ कितें? सडन डिसिजन कित्याक अशें? म्हाका काय हे ना खबर ना, बट आय विल आस्क द ऑर्गनायझर ऑल्सो. आय विल फोन हिम इफ देर इज एनी प्रॉब्लम इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ वागातोर. मे बी बिकॉज ऑफ दॅट हायकोर्ट ऑर्डर एक जाल्ली की साऊंड डेसिबल्स ऑर वॉट एव्हर इट इज दॅट वॉज नॉट प्रोवायडेड. तेणी सगळे घालूंक जाता ते डेसिबल पॉयंट्स सगळे घालूंक. म्हाका दिसता पण अशे आख्खे वर्ल्डाक इव्हेंट्स जाता. आमी फाटल्या दिसांनी लंडन गेल्ले, थिंगा एक बरो इव्हेंट जालो. थिंगा गव्हर्नमेंटाचे पार्टिसिपेशन आसता. गव्हर्नमेंट सनबर्न इव्हेंट जाता पळय तेजो इतलो पयसो घेता. डायरेक्ट फीज म्हणून आसता, मागीर तितून तांकां जीएसटी मेळटा. सो गव्हर्नमेंट इज अ पार्टनर इन सनबर्न. वाय आर वी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट? जीएसटी जेन्ना तूं घेता प्रत्येक टिकेटीचेर, जेन्ना सनबर्न दितना हे इव्हेंट 1.5 वा 2 कोटी कितें तरी तेजी फी आहा फ्रॉम ट्युरिझम डिपार्टमेंट. मागीर प्रत्येक डिपार्टमेंट वेगवेगळी फी घेता. थिंगा गोवा पुलीस आपले घेता अराउंड 50 lakhs or 1 crore ऑफिशियली. मागीर फायर डिपार्टमेंट घेता, मागीर फूड अँड ड्रग्स घेता, मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड घेता. सगळे गव्हर्नमेंट एजन्सी आपले रिसीट काढून घेता. तो गव्हर्नमेंटाचो इव्हेंट जालो न्हू, मीन्स गव्हर्नमेंट बिकम्स इनडायरेक्टली 50% पार्टनर इन द इव्हेंट. सो दे हॅव टू एक्सेप्ट, अँड द कोर्ट्स हॅव टू गिव्ह दॅट रिलॅक्सेशन अप टू 10 o'clock पासून हा म्युझिक वाजोवपाक. पण डेसिबल जाय, पण तितले तरी रिलॅक्सेशन मेळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. गव्हर्नमेंट एग्री जाला ते हायटीक मान्यता दिल्या तांकां? म्हाका तरी काय अजुनी म्हायती ना. हांवें फाटल्या दिसांनी सीएमाक म्हटलेले, सीएमान सांगलेले म्हाका की असो प्रपोजल आसा म्हणून, पण अजुनी काय फायनलायज जावंक ना. पूण असो प्रपोजल जर आहा जाल्यार थिंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, आनी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें तयार करतलो? तो सनबर्न हे घालतलो, आपलो फेन्सिंग घालतलो, आनी फेन्सिंगाच्या सायडीक आपली रेस्टॉरंटां घालतलो. सो आमच्या लोकांक कितें फायदो?
See, what is the meaning of a event? Event means our local people. वेदर कोण ऑमलेट रो शिकता ओ मोटरसायकल पायलट असो ओ टॅक्सी वालो असो ओ थिंगा रेस्टॉरंटा लोकलाची असो ओ कोणाची रेस्टॉरंटा असो तेंका गिरायक जावपाक जाय सो इतलो लोक जो येतात तेंका फायदो जाता तो आतां तूं तिंगा करीत जाल्यार आख्खो ऑर्गनायझरूच घेवन वयतलो आपले पोटली बांदतलो नॉट बांदतलो आनी चल्लो घेवन पयशे ऑर्गनायझराकूच फायदो न्हू तो थंयच्या आमदारांनी डिमांड केला आसलो ताका लागून ना तशें कांय ना डिमांड finally the beauty of this of Sunburn event or event like Sunburn is the beach destination. So if you minus the beach, people will not feel like it is Sunburn. They can have Sunburn in Hyderabad, they can have Sunburn in Delhi. जो तर मोपा विमानतळाचे सायडीक सरकाराच्या जाग्यान और एक्वायर्ड लँडान जो तर सनबर्न जाता व्हॉट इज द डिफरन्स यू टेल मी पुणेत केल्लो बरो न्हू मुंबईत केल्लो बरो हिंगा येवन कित्याक करूंक जाय लोक येता फॉर द ब्युटी फॉर द कोस्ट फॉर द सँड फॉर द सन फॉर द वॉटर बिकॉज सनबर्न जाता तेच्या सकलात विदीन 200 meters is the beach destination. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.